नमस्कार, पोया इलेक्शन एक्सप्रेस। म्हापश्यां आशिष शिरोडकार इलेक्शनाचे फायनल फेजीक तयार। ट्रॅफिक प्लान, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लायटीची कनेक्शनां, वॉटर कनेक्शनां, ओडीपी, रस्तो रुंदीकरण, मार्केटाचे सुदाराचो अजेंडा घेवन तो इलेक्शनाक देवला। म्हापश्यान बदल घडून हाडटले। हेजेर उलयतना फुडें वचपाक गेलो जाल्यार सगळ्या जाणांनी ज्या प्रमाणे आपलो वचननामो म्हणजे मॅनिफेस्टो जो डिक्लेअर केला, प्रमुख पक्ष म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यानी आपलो वचननामो डिक्लेअर केला, तसेच बाकीचे अन्य पक्ष जे इनएक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट आसात भितून, जसे भारतीय सुरक्षा मंचाचे तसेच आम आदमी पक्षाचे, हांव तेंचेर काय उलोवपाक सोदिना। दोन पक्ष जे प्रमुख पक्ष आसात तेच्या वांगडा जो हांव कम्पीट करता, ह्या पक्षांचे जे वचननामे आसात ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत लक्षात येता की हे दोनूय वचननामे एकाच भशेन आसात, सगळे मुद्दे एकच आसात। आणि गेले 10 वर्ष हे दोगूय जाण उमेदवार जे आता जे काउन्सिलर आसात तेंच्यांनी आपल्या फॅमिली मेंबरा खातीर किंवा आपल्या पक्षा खातीर म्हणजे भाजपाचे काम त्यांना करतले तेंच्यांनी हे आपले वचननामे दीत येयलेले आसात। हेतून काय चेंजीस काय करून हाडूंक ना। पळोवपाक गेलो जाल्यार ठळक मुद्द्यांचेर जर उलयलो जाल्यार रवींद्र भवन आनी थिएटराचेर उलयतात दोनूय पक्ष। काँग्रेसचो उमेदवार बाब सुधीर कांदोळकर तसेच भाजपचो उमेदवार बाब जोशुआ डिसोजा रवींद्र भवन आनी थिएटराचेर उलयता आणि उलयतना म्हणटा बोडगेश्वर प्लाझा जातलो तेन्ना तेतून आमी हे नवीन करून घेतले म्हणटा। हे गोष्टी गेले 7-8 वर्सां चालूच आसा। हांव सांगपाक सोदता की तुमी जर हे काम सुरू करतले, इनिशिएट करतले जाल्यार तेका कांय न्ही म्हटल्यार कितलो टायम लागतलो तो आतांच सांगूंक जाय आसलें तुम्ही। तांकां सांगपाक गट्स ना, तांकां सांगपाक ताकद ना। त्याच बरोबर तेंच्या दोळ्या नजरेक हांव हाडून दिवपाक सोदता की म्हापश्यान हनुमान नाट्यगृह आसा, जो पर्यंत रवींद्र भवन जायना जाल्यार खंयच्या दोगूय जाण गव्हर्मेंटाचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आसात, काउन्सिलर म्हणून हांगासले हनुमान नाट्यगृह तरी सारखे करचे आसले, रिनोवेट करचे आसले। जाय जाल्यार ते 6 म्हयन्यांनी करून घेवं शकता, एक कंडिशन हॉल करून घेवं शकता। थिएटराच्या बद्दल उलयतात जाल्यार एल कपितान थिएटर आसा, म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी आसा, जो पर्यंत नवीन पर्याय जायना तोपर्यंत ते थिएटर अलंकार थिएटर ते अलंकार थिएटर जोपर्यंत रेडी जायना, जोपर्यंत थिएटर नवीन रेडी जायना तोपर्यंत अलंकार थिएटर तरी रेक्टिफाय करून इफीच्या पयलीं 2019 इफी पयलीं चालू करू शकताले। तांकां जर कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांव हे करून दाखयता, 6 म्हयन्यांनी दोनूय थिएटर आसात ते पयलीं करून दाखयता। त्याच बरोबर एक्टिवेट करता की नवीन थिएटर आनी नवीन रवींद्र भवनाच्या दृश्टीनसून काम फुडें वयतलें म्हणून। केटीसी बस स्टँड आणि पार्किंगाच्या संदर्भात उलोवपाक गेल्यार 6 वर्सां जाले उलयतात, 4 वर्सां जाले जागो एक्वायर केला आणि म्हापशेकारांक धूळ खावपाक बसयला थंयसर। ह्या केटीसी बस स्टँड आणि पार्किंगाच्या भितरली जी गुपीत आसा ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय कितें तेंचो प्लॅन आहा तो। कारण 350 कोटी रुपया बस स्टँडाक गरज ना आणि पार्किंगाक गरज ना, त्यामुळे हेतूंतलो जो अर्थ आसा तो केटीसी बस स्टँड करपाक जाय जाल्यार 6 म्हयन्यां भितून काम सुरू जावं शकतालें, वर्स 1.5 वर्सान काम जावं शकतालें। पण तांकां भितून जो मॉल करपाक जाय तेजेर तेंच्यांनी एक्चुअली आपले लक्ष दवरलेले आसा, केंद्रीत केलेले आसा। आणि हे दोगूय जाण जिखून येयले जाल्यार म्हापशेकारांक बाजारपेठेच्या बाजूक मॉल आसतलो आणि तो बाजारपेठीक खूप म्हारग ठरतलो। त्यामुळे माझे ह्या मॉलाच्या अगेन्स्ट बस स्टँड बेगिना बेगीन चालू करतलो। तशीच पार्किंग व्यवस्था, आमकां मल्टी स्टोरेज पार्किंग व्यवस्था नाका। पार्किंग व्यवस्था जी जावंक जाय ती हरशी पळोवपाक गेल्यार फ्लॅट एरियेन जर म्हापसा अर्बनाच्या फाटल्यान जर केली आणि आसा ते जर बस स्टँडान केली जाल्यार पार्किंग व्यवस्था साधारण 1000 गाडयांक जाता आणि खूप जाता ती गोष्ट। कारण जेन्ना मल्टी स्टोरेज करतले तेन्ना एका गाडये खातीर 50 रुपया सकयल चार्ज मारचे ना। हेजेर ते कोण उलयनात, फक्त स्वप्नां दाखयतात, पेपराचेर हेजेर मॅनिफेस्टोन छापून दाखयतात। मार्केटाचेर उलयतना मार्केट सुशोजीत करतले म्हणटात ते। अरे दोगूय जाण उमेदवार आसात, ते काउन्सिलर आसात, तांकां मार्केटांतले 2 टॉयलेट रिपेर करपाची कापाजत ना आणि ते आमचे मार्केट सुशोजीत करतले म्हणून जे उद्गार काडटात, म्हाजो हेजेर आक्षेप आसा। हांव म्हणटा मार्केट जावकूच जाय सुशोजीत। मार्केट करतले सुशोजीत जाल्यार आमकां 1.5 वर्स पुरो।
म्हणल्यार आमकां गेले 2 वर्सां जाले जेन्ना 20 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान सँक्शन केले म्हापशा खातीर मार्केट अपग्रेडेशना खातीर, हेंचे कडेन फायल मूव करपाक कापाजत जावंक ना. हे आमकां कितें प्रतिनिधित्व करतले? त्याच प्रमाणे रोड, लायट आनी उदकाचेर ते उलयतात. रोड, लायट, उदकाचेर उलयतना हांगासर उदकाची कॅपॅसिटी आमकां म्हापशाक कितली जाय ते सांगिना. लायटीची कॅपॅसिटी कितली जाय, आमकां गरज कितली आहा ते सांगिना. खरें पळोवपाक गेल्यार उदका खातीर रिझर्वेर डबल करपाची गरज आसा. सबस्टेशन डबल कॅपॅसिटीन वाडोवपाची गरज आसा. रोडाच्या बद्दल फक्त थर घातलो प्रत्येक वर्साक रोडाक म्हणून रोड सारको जायना. रोडाची रोड इंजिनियरींग सारकी जावंक जाय. रोड कित्याक पिड्ड्यार जाता हेजेर लक्ष दवरूंक जाय. ही कापाजत तेंच्या कडेन ना आनी हे उलोवपाकूय तेंच्या कडेन कॅपॅसिटी ना. त्याच्या फुडें गार्बेज प्लांटाचेर ते उलयतात सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट करतले म्हणून. सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट जर करतले जाल्यार जागो म्युनिसिपॅलिटीन एक्वायर केल्यार 6 वर्सां जाले. तेका एक कंपाऊंड घालूंक शकले ना ते कावन्सिलर आसतना 3.5 वर्सांनी. जाल्यार तुम्हीच सांगात की 2.5 वर्साच्या काळखंडान ते सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट कशे म्हणून करतले. उलटे कुशलकार बेजार जातले म्हणून तेंच्यांनी गणेशपुरींतल्या नागरिकांक त्रास करून इनलिगली थंयसर डंप चालू केल्लो आसा आनी हेजेर सोल्युशन काडपाक सोदिनात. गणेशपुरींतल्या लोकांक त्रास जाता तेजो. म्हाजो वचननामो असोच आसा की 6 म्हयन्या भितून तो गार्बेज प्लांट जो जागो एक्वायर केलेलो आसा थंयसर गार्बेज सुरू जातले डंपिंग. गणेशपुरींतल्यान गार्बेज डंपिंग बंद जातले. तेच्या फुडें वचून उलयतना क्रिमेटोरियमाचेर ते उलयतात. पण तेका 5-5 वर्सां लागू शकना आनी आनीक 2 वर्सां तांकां जर चान्स दिलो जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाचो अजेंडा म्हणून ते फाटीं दवरतले. लक्षात ठेवात. कारण हीच जर दफनभूमी जर दिवंक जाय जाल्यार 6 म्हयन्या भितून करूं शकता. हितून अशें कितें आसा काम करपाचें? तितून कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना. थंयसर फक्त कंपाऊंड घालून दिवपाची गरज आसा. हे करपाक तेंच्या कडेन जर खरी जर जायत आसा. मार्केटाच्या नांवान आनी कुमनीदाद जाग्याच्या नांवान मायग्रंट आपली जी संख्या वाडयतात म्हापशान, हेजेर ते कांयच उलयनात. कारण हे तेंच्या दोगांचे वोट बँक जावन जाल्लेले आसा आनी आयज भोंवतना हे लोकूय बी खुबशे जाण भोंवतात म्हणून ती गर्दी खूब दिसता. हांव सांगपाक सोदता की मायग्रंटां खातीर कायदो स्ट्रिक्ट आसूंकूच जाय. कायदो म्हणजे म्युनिसिपॅलिटीच्या मार्फत जर भाजी मार्केटाच्या भायर आनी फिश मार्केटाच्या भायर जर लोक बसतात, मायग्रंट येवन बसतात आनी वेव्हार करतात, बंद जावंक जाय ती गोष्टी. कारण फिश मार्केट रेडी जाल्लेले आसा, बांदून दिल्लेले आसा. भाजी मार्केट बांदून दिल्लेले आसा म्हापशाकारां खातीर. भायर खंयच्या कुस्ताचेर बसतात ते. हेजेर दोनूय कॅन्डिडेटांनी उत्तर दिवंक जाय. इलेक्शनाच्या वोटिंगाच्या दिसा पयलीं ते डिबेटान येवन सांगूंक जाय तेंच्यांनी कापाजत आसा जाल्यार आपूण मायग्रंटांक नुस्त्या बाजारा भायर तशेंच भाजी बाजारा भायर बसपाक दिवचें ना म्हणून. हे सांगपाची कापाजत ना. हांव सांगता, हांव जर जिखल्या उपरांत हांव म्हयन्याभरा भितून हे काम करून घेतलो की भायर भाजी मार्केट तशेंच नुस्त्या मार्केटाच्या भायर जे वेंडर्स बसतात, जे इनलिगल ट्रेड करता, हांव काडून घेतलो तांकां. ओडीपीच्या नांवान सिलेक्टिव्ह झोन चेंजिंग चालू आसा. करसवाडे जर विजन हॉस्पिटल आनी दुसरो एक कन्स्ट्रक्शन पळयलें जाल्यार मदीं एक दुसरो झोन चेंज जावंक ना. एकट्याचें घर आसा तें तशेंच आसा. कोइन्सिडेंटली तो आमचो माजी नगराध्यक्ष मायकल करास्को. पण कुशीन C1 जाल्लेले आसा, दुसरे सायडीक C1 जाल्लेले आसा. रोड व्हडले करतले म्हणटात. रोड व्हडले करतले जर म्हापशान सगळे 3rd आनी 4th जनरेशनान जे लोक आसात रावतात तांकां आपले घरां मोडून बांदतले जाल्यार C1 जावपाची गरज आसा. आनी बोडगेश्वर प्लाझान जाता ते C1च्या नांवान सुपर FSI दितले, म्हणजे 300% दितले जाल्यार ती FSI म्हापशाकारांक पयलीं दिवपाची गरज आसा. कारण डिव्हलपमेंट जातले पळय तेतून रोड वायडनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. आनी रोड वायडनींग जातले जाल्यार घरां लोकांची मोडू शकना. लोकांनी स्वखुशीन ती बांदून घेवंक जाय, नवीन कन्स्ट्रक्शनाक वचूंक जाय. आनी ओडीपीच्या नांवान तेंचो जो रगत पिवपाचें काम जातलें फुडें फक्त सिलेक्टिव्हली C1 व्हरपा खातीर, तें ना जाता. सगळे प्रमुख रस्त्या वयले जे घरां आसात, जे वाडे आसात, तांकां सगळ्यांक C1 स्पेशल FSIजान हाडपाची गरज आसा. आनी हांव हे म्हयन्याभरा भितून इनिशिएट करून खंय तरी ओडीपीचो जो प्रोसिजर आसा 6 म्हयन्या भितून जो ओपन केल्लो आसा आनी ते फक्त वाट पळयतात कोण कितें बॅगां घेवन येतात काय म्हणून. हांव ते करिनासतना सरसकट जे मेन रोडा वयले जे ओडीपीचे रिफॉर्म हाडपाक जाय ते हांव करून घेतलो. हे म्हाज्या म्हापशाच्या जनतेक आश्वासन आसा. OPDच्या नांवान आजिलो हॉस्पिटल चलता. पळोवपाक गेलेले आजिलो हॉस्पिटलान बऱ्यापैकी सुविधा आसा, बऱ्यापैकी ICU CCU सेक्शन्स आसात.
ते अजून पर्यंत चालू केलेले ना. हेजेर एक कोणूच उलयना दोन उमेदवार. हे उलयतात फक्त बाकीच्यो गोष्टी, दोळ्याक उदक लावपाचें काम करतात हांगासर. हांव म्हणटा की आजिलो हॉस्पिटल फूल स्विंग विदीन 6 मंथ्स चालू जावंक जाय आसलें आनी अशें वचननामो दुसऱ्यांचो आसूंक जाय आसलो. तांकां कापाजत ना जाल्यार म्हाका कापाजत आसा, हांव करून दाखयता. म्हाका 6 म्हयन्या भितून हे आजिलो हॉस्पिटल सारकें करपाक ताकद आसा. म्हापसा ट्रॅफिक प्लॅन हेजेर ते कांयच उलयना. म्हापसा ट्रॅफिक प्लॅनाच्या संदर्भात पळोवपाक गेलो जाल्यार खंय तरी म्हापशान एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ॲप बेज करपाची गरज आसा. म्हापशात जरी म्हापशा वाडात गेलेले आसा, पार्किंगाची वेवस्था सॉल्व जायना. एका सुटसुटीत विशय म्हणटा तो ॲप बेज जर ऑटो रिक्षा जर सुरू केली, इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्षा सुरू केली जाल्यार म्हाका दिसता एक 200 रिक्षा जर म्युनिसिपॅलिटीन घातलेल्यो जाल्यार म्हाज्या अंदाजान म्हापशान एक ऑल्टरनेटिव्ह ट्रान्सपोर्ट सुरू जावंक शकता आनी ग्रीन फ्युअलाचेर चलोवंक शकता. माझे विचार असे आसा, हांव 6 म्हयन्यांनी हे करून दाखोवंक शकता. त्यांची कामां रखडटा फक्त चीफ ऑफिसराची सायन मेळना म्हणून किंवा बाकीचो ऑफिसर इलेक्शन ड्युटीर आसा म्हणून. हेजेर जर तोडगो काडपाची जर ऐपत आसा लिडराक जाल्यार म्हाका दिसता नवीन ब्लॉक 5 वर्सांनी बांदतलो ती गजाल मागीर पळोवया. पयलीं हे काम सुरू जावंक जाय आसलें. म्हाका निवडून हाडल्या उपरांत ह्यो गोष्टी 2 ते 3 म्हयन्या भितून सुरळीत चलतली ही माझी म्हापशेच्या जनतेक आश्वासन आसा. सुधीर बाब सांगता की ज्या प्रमाणे म्हापशान आपूण डेव्हलपमेंट करतलो, ऑपोजिशन रावन कसले डेव्हलपमेंट करतलो तूं, खंयच्या भुरग्यांक काम दितलो तूं, काय ऑपोजिशनांतलो ज्या प्रमाणे काँग्रेसींतलो जो उमेदवार इलेक्टेड जाल्लो कॅन्डिडेट काँग्रेस सोडून भाजपान जॉईन जालेली हिस्ट्री आसा, त्याच प्रमाणे तूं बी मागीर परत भाजपान येवपाक सोदता. कारण तुका तुजे बाकीचे जे उमेदवार जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लेले आसा आनी आयज इलेक्शनाक रावतात ते सांगतात की आपल्याक काम करपाक मेळना, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जायना म्हणून आमी स्विच करता. म्हणटकूच सुधीरा कडेन असो खंयचो मंत्र आसा की तो काँग्रेसीन ऑपोजिशनान निवडून येवन तो म्हापशाची डेव्हलपमेंट करपाची ताकद दवरता. म्हाका तरी हेजेर अपवाद आसा. म्हापशेकारांक हांव दोळे उगडून विचार करात म्हणटात. बाब जोशुआ डिसोजा सांगता की आपूण फुडले म्हापशाचे डेव्हलपमेंट करून घेतलो, आपल्याचेर विश्वास दवरात म्हणटा. तेच्या फादराचेर लेट बाब फ्रांसीस डिसोजा कडेन बरेपैकी खाती आशिल्ली. स्वता जोशुआ सांगता आपूण गेले 2 वर्सां आपल्या बापायच्या ऑफिसांतल्यान काम करतालो म्हणून. सादो एक बाजारांतलो टॉयलेट रिपेअर करपाक शकलो ना तूं जाल्यार तूं खंयचें डेव्हलपमेंट करतलो. म्हाजे ह्या मुद्द्या खातीर हांव ह्या दोनूय कॅन्डिडेटांक आव्हान करता, कापाजत आसा जाल्यार डिबेटी घेयात, आमी उलया 1:1 पब्लिकाच्या समोर उलया आनी हेतूंतल्यान जर तुमकां तूं जर प्रूव करता म्हापशाचें डेव्हलपमेंट कशें करतलो आनी तुजो रोड मॅप कितें आसा म्हणून जाल्यार गरज पडलेले हांव म्हाजो सपोर्ट तुका डिक्लेअर करता. अजून 36 वरां आसा. ना जाल्यार म्हापशेकार तुका धडो शिकयतले. म्हापशेकार तुमकां जिखून येवपाक कशें दिवचे ना. म्हाका विश्वास आसा म्हापशेकार अलर्ट आसात, म्हापशेकार सुशिक्षीत आसात. तुमी 100-200 जाणांक घेवन भोंवले म्हणून तुमचो प्रचार चड आनी हांव एकटो भोंवलो म्हणून म्हजो प्रचार कमी असो विशय जावंक शकना. धन्यवाद. घेऊया एक ब्रेक. जाहीर प्रचाराच्या निमण्या दिसा आयतारा मगोन फोंड्या पदयात्रा दवरल्या. आमदार सुदीन ढवळीकराच्या फुडारपणान पदयात्रा जातली. वारखण्या मारुतीच्या देवळा कडच्यान यात्रा सुरू जावन बस स्टँडा वयल्यान आग्यार ग्राउंडा मेरेन वतली. येता त्या आयतारा 21 तारखेक सकाळी 9:30 आमी फोंड्या मोगो पक्षाची पदयात्रा काडटले. श्री सुदीन ढवळीकर सर आनी म्हाका दिसता मिनिमम एक 5,000 मोगोचे कार्यकर्ते हे हनुमान देवळा कडल्यान जमा जावन थंयच्यान वारखणेच्यान थंयच्यान आमी फुडें सरतले. ते झरेश्वर देवळा कडेन थंयच्यान बाजारांतल्यान जैन कामत हॉस्पिटलाचो रोड धरून आमी आग्यार ग्राउंडा पर्यंत वतले आनी आमची थंय पदयात्रा सोंपयतली. सो हे सगळ्यांक मोगो कार्यकर्त्यांक हे एक तरेचें इन्विटेशन की तुमी येवचें. जो कितें अत्याचार मोगो पक्षाचेर जाल्लो आसा त्या बद्दल श्री सुदीन ढवळीकर सराची ही सभा आसतली आनी ही सभा मोठी घडघड्याच्यान मोठी तरेन आमी ही सभा करपाक जाय आनी आमच्या लिडराक रावपाक जाय हें इन्विटेशन दिवपाक हे प्रेस घेतिल्लें आसा. उपरांत सभा थंय जातली मागीर ग्राउंडार? ना पदयात्राच जातली सगळी. सभा ना सभा ना, कंप्लीट पदयात्रा. रोड खंयच्यान
वारखाण्या हनुमान देवळा कडल्यान मारुती देवळा कडल्यान थंयच्यान 9:30 सुरवात करतले. थंयच्यान जलेश्वर देवळा कडल्यान वतले. थंयच्यान आमी बाजारांत वतले. बाजारांतल्यान आमी जयंत कामत हॉस्पिटला कडल्यान आमी शांतीनगर स्ट्रेट देवती काडटले. थंयच्यान आमी कंप्लीट आग्यार ग्राउंडा पर्यंत वतले आनी थंय मागीर आमकां सर 2 उतरां सांगतले. हो अन्याय हो सगळ्यांक खबर आसा. आमचे आमदार कशे फारावले, सराक कशा तरेन अपमान केला आनी ह्या दिसांनी जे कितें उलोवणे जाल्ल्यात BJP स्टेट लिडर्स आनी सेंट्रल लिडर्सा कडल्यान ताचो आमी सारको निशेध करता आनी त्या खातीर आतां ताकद जाल्ली आसा की बाबा सगळे मोगो कार्यकर्ते समस्त गोंयचे एक येवन मोगो पक्ष कसो बळकट करतले आनी मोगो पक्ष आतां ही गोश्टी ऐकून घेवचे ना ह्या बद्दल ही पदयात्रा आसा. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाची वास्को सभा जाली. काँग्रेस आणि काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्याचो सभेत पंचनामा जालो. वास्को शहर जे आसत किंवा मुरगांव तालुका आसत याचो सगळ्यांत लागचो संबंध हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन येता. जायती सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इस्टाब्लिशमेंटा आयज ह्या सगळ्या वाठारा भितर आसात. थंय MPT आसतले, गोवा शिपयार्ड आसतले, नेव्ही आसतले, हे सगळ्याचो संबंध खरें म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन येता. आयज म्हाका सांगपाक उमेद जाता की हांगासर आशिल्ले गोवा शिपयार्ड, ह्या गोवा शिपयार्ड 5 वर्सां पयलीं याद करात ह्या गोवा शिपयार्डाची परिस्थिती कितें आशिल्ली. चा गुन्हा या देशात एखाद्याने देशद्रोह केला तर 124A च्या अंतर्गत त्याला आपण शिक्षा देतो, जेलमध्ये टाकतो. काँग्रेस पार्टी म्हणते आम्ही 124A काढून टाकू म्हणजे एखाद्याने या ठिकाणी उभं राहायचं आणि म्हणायचं की मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान मानत नाही, मी ते जाळून टाकील. आज जर असं कोणी म्हटलं तर 124A च्या अंतर्गत 10 वर्षाकरता जेलमध्ये टाकता येतं. एखाद्याने सांगितलं भारताचा तिरंगा झेंडा मला मान्य नाही आहे तर 124A च्या अंतर्गत त्याला जेलमध्ये टाकता येतं. आतंकवादी, नक्षलवादी, माओवादी यांच्यावर 124A च्या अंतर्गत खटला भरून त्यांना जेलमध्ये टाकता येतं. पण ही काँग्रेस पार्टी इतकी नादान झाली आहे. त्या दिल्लीच्या विद्यापीठामध्ये त्या काही विद्यार्थ्यांनी नारे दिले, भारत तेरे तुकडे होंगे 50, पाकिस्तान जिंदाबाद. आमच्या पोलिसांनी 124A च्या अंतर्गत त्याला जेलमध्ये टाकलं तर काँग्रेसला एवढं दुःख होतं की काँग्रेस पार्टी म्हणते आम्ही 124A रद्द करून टाकू. माझा तुम्हाला सवाल आहे, या देशामध्ये देशद्रोह जर गुन्हा होणार नसेल तर मग काय गुन्हा होणार आहे. या देशामध्ये देशद्रोहांचं स्वागत होणार असेल तर या देशाची काय अवस्था होणार आहे. आणि म्हणून ही निवडणूक साधी निवडणूक नाही आहे, ही देशाच्या अस्मितेची निवडणूक आहे. ज्यावेळी नरेंद्र सवाईकरांना तुम्ही मतदान द्याल, त्यांच्या कमळाची बटन दाबाल, त्यावेळी ते मत जसं त्यांना मिळेल तसंच ते मत मोदीजींना मिळेल. त्या मताच्या भरोशावर मोदीजींना ही ताकद मिळेल की मोदीजी एका हातामध्ये भारताचा तिरंगा झेंडा, दुसऱ्या हातामध्ये भारताचं संविधान घेऊन या ठिकाणी या देशाला एक सुरक्षित देश, एक स्वाभिमानी देश, एक विकसित देश तयार करतील. तुमच्या एका मतानं मोदीजींना शक्ती मिळेल. मांद्र्या बाबी बापकाराचो प्रचार चल्ला. काँग्रेसीन मांद्र्या उमेदवार खंय मातसो उसरा जाहीर केलो तरी बाबी काँग्रेसीचो किल्लो बरेपैकी लढयता. या गावात असे जे सुशिक्षित आणि जे लोक असत त्यांना अत्यंत ह्या सत्ताधारी असत BJP पक्ष त्याचेर खूप नाराजी आसा. ही नाराजी खरंच येत्या 23 तारखेक ती नाराजी काँग्रेस नाराजी BJP वाटेन आसा. ती नाराजी सगळी आमच्या वाटेन बऱ्या मतान आमकां काँग्रेस पक्षाक मतां दितले. जी नाराजी सत्तर पक्षार आसा ती आमच्या वाटेन येतली सगळी जाण. अशी एक पालया तरी एक वातावरण आसा आणि चित्र आसा. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा पूण तितकी मजल मारचो ना जितकी काँग्रेस पक्ष मारतलो. एक पालया हो गांव काँग्रेस पक्षाचो पयलींचो गांव. ज्या पक्षान आमचे काकान जो फावंडेशन घातला बाबा काकान, तेच फावंडेशनान काँग्रेस पक्ष पालयान बऱ्यापैकी मतां घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा. तसो कॅन्डिडेट ठरपाक लेट जालो. अगोदरच्या कॅन्डिडेटने अगोदरच ते गांव पूर्ण केल्ले असतात. त्यामुळे आता आमचो परत सध्या जे चालू आहा तो प्रचार परत होमान चाललेला हा सध्या तिकडे बाकीच्या मतदारसंघात पालया. आता आम्ही आजपासून सबन गाव कंप्लीट करतलो. एकंदरीत गेल्या इलेक्शनाक जे काँग्रेसीक जे हांगा जो मतां पडलेली तशा पद्दतीचे वोटींग आसतलें की तेचे विशय वाडटलें अशें तुमकां दिसता? अशेंच जातलें तसोच रिस्पॉन्स आहा सध्या तरी हा त्या ठिकाणी.
लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेची इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळ्या. पळीत रावात प्रुडंट. फॉलो करात प्रुडंट.